चवथ गोंयकारांची सगळ्यात मोठी उमेदीची परब. चवथीक असून एक म्हयनो आसतना गोंयांतल्या गणपतीच्या चित्रशाळांनी गणपती आकाराक येवपाक लागल्यात. असोच एक वाळपयचो मुर्तीकार अशोक मांद्रेकार पळयात ताच्या चित्रशाळेंतले कांय खीण. नागपंचम जाल्या उपरांत रंगोवपाच्या कामाक सुरवात करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. हांव गोंयासून जाली 30 वर्सां हांव गणपती करता. हांव ल्हानपणा पासून गणपती म्हाका आवड आहा. हांव पयलीं आमच्या मामागेर काम केलें. मागीर मामागेर गोविंद शेट म्हणटा तेंचे कडेन काम केलें. थंय हांव शिकलां. तुमकां अशें दिसना की तुमची कार्यशाळा बी आसपाची अशी? ना ती परिस्थितीक लागून हें करूंक ना. तुम्ही पूण रेग्युलर तुम्ही वर्साची सपोर्ट कोणाचोच ना. ताका लागून भायर येयलां हांव काम करपाक. पूण तुमकां हांगासर समाधान दिसता? हय दुसरें चलता म्हणून बरें वेवस्थीत चलता म्हणून येता हांगासर. तुम्ही आयची भुरग्यांक अशें म्हणजे कितें सांगूंक सोदता की भुरग्यांनी कितें भुरग्यांक आतां म्हाजें आतां भुरग्यांक हें जाता त्रास जाता. तर लोकांक व्हड जाल्यार बरें काम करपाचें बसून सुशेगाद आनी पगार घेवपाचो. ह्या कामाक कोण हात घालिना. नागपंचम जावन नागपंचम जाली काय पेंटींग सुरू.